उदक भरता आणि आमकां खूप नुकसान. उदक भरपाक कारण म्हणजे ते दोन ब्रिज आहात ते म्हापसा तार रिव्हर आणि बोडगिनी रिव्हर गेल्या पळय ते आणि व्हाळ उचपोवपाचो. व्हाळ तेंच्यांनी उचपला आणि हांवें थोडी बायट दिल्ली तेन्ना ती बायट ताका कळ्ळी आमच्या आमदाराक एमएलए केदाराक. तो कार्यकर्त्याक घेवन गेलो थंय आणि बायट दिली आमची की आपूण आमची न्हंय सुरळीत केली आणि आता भिवपाची गरज ना, शेतां बुडपाची बी गरज ना. तर आता ही तेणी सुरळीत केली जाल्यार ही शेतां कशी बुडली? ते शेतां वर्साच्या वर्सा 4 वर्सां आली ती बुडोवनूच असतात. आख्खे आमचे थंयसर बारकाचो वर म्हणून आहा सातिंगा कडेन थंय आख्खी फूल खाणी म्हाजी वयता. ते शेतकार दिता, सरकार पयशे दिता, एग्रीकल्चर दिता, थोडे दिता ना न्हू म्हटल्यार आमकां वर्सां मेळटा पळय त्या शेताचेर आमी पोट भरता. रात दीस आमी शेतान आसता पण आमी कितें करपाचें? आमकां हे उलोवन उलोवन वर्साच्या वर्सा उलोवन आमकां ही लज दिसता आतां उलोवपाक. हांव हरी मांद्रेकर उलयतां. हे आमचें उदक भरलां पळय ते मिनिमम 4 वर्सां तरी जाली आनी कशेंच आमकां पीक मेळना. हे सगळीं शेतां हांगासर लोक रोयताले ते आतां तांकां हे 4 वर्सांक तरी कांयच रोवपाक मेळना. रोवन कशें हेका आमच्या आमदाराक हांवें सांगलें आमकां 10 मिनटां तूं विजीट दी. तुका हांवें केलें ताका फोन केल्लो तो म्हणलो आपूण टुराक वयता ते येयल्या नंतर तुका कॉल करता तेज्या पयलीं तूं आपणाक तुका मेळटा कितें डिफिकल्टी आहा ते आपणाक सांग. हांवें ताका सांगलें तर हो आजून पासून म्हाका फोन करिना कांय करिना. हे आमचे आमदार आसून आमचे फोन कितें डिफिकल्टी जाली ती घेयना जाल्यार आमदार कित्याक जाय आमकां? तेणें सांगलें कितें हेज्या पयलीं कोणें हुस्पोंक ना. रोहन खोटेन आनी जयेश साळोकरान हो सगळो व्हाळ कंप्लीट रेडी केल्लो. फक्त तें आतां सांगलां पळय ते आतां पुला पोंदाक पळय कॉन्क्रीट आसा पळय ती काडपाक जाय. हे उदीक जें भरलां पळय हे आदी आमचे पुर्वज करताले पळय शेतां तेन्ना केन्ना ती उदीक भरनासलें. हेका मेन कारण म्हणजे आतां उदीक भरपाक की हो आमचो हायवे केला पळय हो नॅशनल हायवे नॅशनल गिरी टू म्हापसा हो केला पळय तो हायवेचे कितें जाला मेन पयलीं तो हायवे आमचो गिरी आनी बस्तोडा बाउंड्रीचे ब्रिज आसा पळय ग्रीन पार्का कडेन तो तेजे कडेन पोराक जेन्ना पयलीं पायपां आसलीं व्हडलीं आनी पायपान जेन्ना कॉन्क्रीट घातलेली आसा आनी ती कॉन्क्रीट कितें केला ह्या लोकांनी कितें केलां पयलीं कॉन्ट्रॅक्टरांनी कॉन्क्रीट सोडूंक ना आनी कॉन्क्रिटी खातीर पायपाच्या पोंदा कॉन्क्रीट आसा आनी दोनूय सायडीक उदक ब्लॉक जाता आनी उदीक कशेंच क्लियर जायना. परत हो एक जालो आनी तारी कडेन म्हापसा तार रिव्हर आसा पळय थंय एक आनी ब्रिज आसा हायवेचो थंय तसोच दोनूय कडेन हे आसा आनी तो कॉन्क्रीट फोडूंक ना आनी तशेंच आसा. तूं बेगींतल्या बेगीन हे आसा कितें आमचे मागण्यो मान्य करच्यो हे व्हाळ उसप तो कॉन्क्रीट फोडची आनी आमच्या शेतकऱ्याचें लुकसाण आहा पळय ते भरून करचे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.